नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. एका म्हयन्या भितर हर घर फायबर सुविधेची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत करतले घोषणा. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे दिली माहिती. फुडल्या 2.5 वर्सां भितर गोंयचो विजेचो प्रश्न जातलो सुटावो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें विधान. गोंय अप्रेंटिसशीप येवजणे खाला 10,000 भुरग्यांची नोंदणी करपाची सरकाराची मोख. पेडणे मालपेच्या महामार्गाचेर एमबीआर कन्स्ट्रक्शन कंपनीन केला उण्या दर्जाचें काम. शंकर पोळजेचो आरोप. कामुर्लेन मेगा प्रकल्प नाकाच म्हणी थळाव्या लोकांनी घालो पंचायतीक घेराव. आणि माशेलांतल्या पारंपारीक चिखल काल्याक जाणट्या नेण्ट्यांनी लायली हाजेरी. लुटलो काल्याचो आनंद. आता खबरो विस्तारांत. हर घर फायबर सुविधा चालीक लावन गोंयच्या शारां सयत गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत इंटरनेट सुविधा पावपाची मोख राज्य सरकारान दवरला. गोंय हे फकत सैमूच न्ही जाल्यार अत्याधुनिकतेन सुसज्ज करून सैमा सयत काम करपाक लेगीत पोषक आसा. ही संकल्पना संवसारभर पावपाची गरज आसा. इंटरनेटाच्या उपेगा वरवीं पर्यटन, शिक्षण, उद्देग मळ घटमूट करपाची मोख सरकारान दवरला, अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. एका म्हयन्या भितर हर घर फायबर सुविधेची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत घोषणा करतले, अशें मंत्री रोहन हांणी सांगलें. रोहन, तुम्ही IT मिनिस्टर आसात आणि IT हे आतां सामकें ग्लोबल, कारण जो मनीस ITन भितर सरता ताका स्टार्टअप पासून इंडस्ट्री धरून ते सगळे हातूंत भितर म्हणजे सरकारचें नवें जे पळय कितें स्वरूप आसा तें IT डिपार्टमेंटांतल्यान मुखार येतलें. सो IT पयली गजाल म्हणजे सबंद गोंय हें IT कनेक्ट, ब्रॉडबँड किंवा हे ज्यो आतां पळय नव्यो सगळ्यो टॅक्नीक येतल्यो, खंयी वचून मनशाक इंटरनेट मेळपाक जाय अशें कितें योजना आसा? आम्ही गोवा इज ऑलरेडी unofficially known as the tourism capital of the country. Yes. And we are ambitiously looking at Goa to be the creative capital of the country. Yes, वाह, आणि creative capital करतले जाल्यार we need connectivity, right? Yes. Old जे आमी broadband वापरताले, it is already lost its shelf life. Yes. And we need to ensure we are coming with the new. The Har Ghar Fiber, which has been announced by the Chief Minister, is a project which we both would want to get it done. आणि मेन म्हणल्यार कोविड लर्निंग्स अशें जालें की गांवांनी आमकां नेटवर्क कमी आशिल्लें. Yes. 4G saturation करून we have ensured that BSNL has got the mandate today to go to the villages and put the towers wherever they have been given permissions, and ते घालप थंयच्यान एक कनेक्टिविटी वापरप, वायफाय घालप, आणि एट द सेम टायम वी हॅव स्टार्टेड बिलिव्हिंग दॅट इंटरनेट टुडे इज बिकम अ फंडामेंटल रायट लायक वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी. सो तशीच एक पायप जसो उदकाचो ओडटा तशी एवरी घराक ती लायन ओडची इज वॉट हर घर फायबर इज. I think through the center or the state, within this month itself, we will finalize on how we are going about. Okay. Within the next 2 years, we expect the project. भागांनी तुमचे पळय कन्सेप्ट टुरिजमाचो बियॉन्ड बीचीस त्या कन्सेप्टाक धरूनच वो आसतलो. तुम्ही खंयी गोंयच्या ग्रामीण भागांत रावात तुमकां थंय इंटरनेट मेळटलें. इंटरनेट मेळटलें which will complement homestays, which will complement many tourism things. Okay. At the same time give equality to education. So ग्रामीण भुरग्या भावान जे ग्रामीण भागान जे बारीक समाजान सुद्दां भुरगे रावता ताका कनेक्टिविटी मेळ्ळी जाल्यार दे कॅन घरान कंप्युटर आयला कनेक्टिविटी ना. So exactly. So this is exactly what we are doing, which will be followed with e-content and many more things. Okay. But Har Ghar Fiber तुम्ही एक बरें म्हणलें क्रिएटिव्ह हब गोवा, क्रिएटिव्ह कॅपिटल ऑफ द कंट्री. म्हणजे कितें तातूंत भितर जातलें? आमकां ड्युरींग कोविड एडवर्सिटीज तेन्ना ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो येता त्यो पळयल्यो आमी. वर्क फ्रॉम होम केम ड्युरींग कोविड टायम. वर्क फ्रॉम होम हॅपन वी मेड इट वर्क फ्रॉम गोवा. आणि वर्क फ्रॉम गोवा टुडे लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग टुडे विच वी कॉल एज डिजिटल नोमॅड्स. डिजिटल नोमॅड म्हणजे कोण? पीपल हू वर्क इन द क्रिएटिव्ह स्पेस, हू डीड नॉट वर्क ऑन अ 9 to 5. They need to work in their own time and they need that quality of life. That everything ingredient जे जाय
क्वालिटी ऑफ लायफ, कनेक्टिविटी, इज, गुड ऑक्सिजन ते गोंयांत नॅचरली आसा आनी ताजे खातीर तो फ्लो येता. Yes. We have to tackle certain things like the digital nomad visa, but once it is coming in, these high spender IT technocrats will complement homestays, will complement local असे ecosystems. खंयचे कन्सल्टंट घेऊन ताजेर अभ्यास चल्ला? No, we have already taken inputs from neighboring countries. There are roughly about 46 countries are working on these digital nomads. Okay. आम्ही कितें करता, आम्ही वेगळो कन्सेप्ट काढला. आम्ही गांवांनी राव म्हणटा, होमस्टे कॉम्प्लिमेंट कर म्हणटा, ती इकोसिस्टम बुस्ट कर म्हणटा आनी दर्यादेगेक आमी तुका को वर्किंग स्पेस दिता. तूं थंय यो आनी काम कर. सो दर्यादेगेक मनीस जो काम करता, बरोबर. जे सुंदर दर्या, सुंदर हें वॉटर स्पोर्ट्स तूं आनी कर, बरे लोकूय थंय दर्यार पावतले. तू वॉटर स्पोर्ट्स कर, तू शेकार बस आनी जेव, परत यो हांगा काम कर. आय थिंक नथिंग लायक इट. इट्स गोइंग टू बी हेवन फॉर गोंयांत येवपाची मजा आसा आनी काम करपाची मजा. Dhoni. So that is exactly what we are doing. So we are stitching a lot of things, and within this next 1 month, I think Har Ghar Fiber should be an announcement from the Chief Minister, which will come in reality mode to ensure that we are touching the. I mean, rural belt पहिले touch करतले, and my city नेतले. So we will touch and ensure that whole network in Goa will be one of the finest networks in the country. पुराय गोंयांत भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपाची कामां चालू आसात. ताका लागून लायटीच्या आपालिपाचो लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. आतां 1200 कोटी रुपया खर्च करून उच्च दाबाचे केबल जमनी पोंच्यान घालतले. देखून फुडल्या 2.5 वर्सां भितर राज्यांतले वीज समस्या कायमची ना जातली अशें आस्वासन वीज मंत्री सुनील ढवळीकारान दिलां. मडगांवां एका कार्यावळींत मंत्री उलयतालो. आम्ही सगळे XT9 पयलीं अंडरग्राउंड केबलिंग करतले आणि त्यानंतर ज्या ज्या कडेन आमकां सबस्टेशनां एक्स्ट्रा जाय, मोठी सबस्टेशनां जाय, ही सगळी नवी घेतले आणि त्या खातीर आमचे काम. हाचे नंतर 350 कोटीचे जे वेर्णा सबस्टेशन आयलां, ताचे नंतर आमचे सबस्टेशन जे आसतले ते सालिगांव सबस्टेशन, विच इज कॉस्टिंग अराउंड 200 crores. त्याचे टेंडरींग प्रोसेस चालू आसा. फुडल्या म्हयन्यात हे टेंडरींग प्रोसेस चालू जातले. हेच्या भायर हांव चड काय उलयना. ही सगळी आमी पायपलायनी आशिल्ली कामां दवरलेली आसा. हांव इतलेंच सांगता, फुडल्या 2.5 वर्सां संबंद जो प्रॉब्लेम आशिल्लो सावथ गोव्याचो वॉटर सप्लाय प्रॉब्लेम हांवें मोकळो केला. जेन्ना 100 MLD जायका प्रोजेक्ट आमी सालिगांवांत हांगा सांगे घालो, तेन्ना तुमचो सावथ गोवा इन्क्लुडींग वास्को, मार्मुगोवा तालुका, हो प्रॉब्लेम जसो मोकळो केला तसोच म्हजेर विश्वास दवरा, आमच्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरा. येता ते 2 वर्सां संबंद जी सावथ गोवाच न्हय, नॉर्थ गोवा इन्क्लुडींग नॉर्थ अँड सावथ डिस्ट्रिक्ट, हातूंत जे अंडरग्राउंड केबलिंग आमी जे एश्युरन्स दिला हावसाक की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीज अंदूच्या वर्सा आमी 40 कोटीची कामां घेतली, ती आमी कंप्लीट केली. आतां हांव परत एश्युरन्स कितें दिता तें पळया. आमची असेंब्ली ऑन जाल्ली आसा, तातूंत एश्युरन्स दितलो आनी त्या प्रमाणे आमी काम करतले. ही सगळीं कामां 2.5 वर्सांत आमची कंप्लीट जातली आनी 2.5 वर्सां नंतर म्हाका दिसता गोंयांत एक नविदाद तयार जातली. जे तुमकां जे प्रॉब्लेम आसा, जशे बाकी कडेन वीज पावस पडलो की वीज वचना, तसो जो प्रॉब्लेम शहरांनी आसता, तशी परिस्थिती संबंद गांवांत आमी करून दिवपाचें थारयलां आनी तें आमी करतले. गोंय एप्रेंटिसशीप येवजणे खाला 10,000 भुरग्यांची नोंदणी करपाची मोख सरकारान दवरला. ह्या 10,000 भुरग्यांक एके वर्सा खातीर खाजगी आनी सरकारी क्षेत्रांत प्रशिक्षण दिवन तांकां रोजगार संद तयार करतले. देखून तरणाट्यांनी राष्ट्रीय एप्रेंटिसशिपाच्या संकेत स्थळार वचून नोंदणी करची आनी आपल्या आवडच्या क्षेत्रांची निवड करची असो उलो कौशल विकास संचालक SS गांवकारान मारला. 15 जुलयाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या 10,000 एप्रेंटिसशिपांक नियुक्ती पत्रां भेटयतलो. पूण त्या पयलीं जुलैच्या 1 वेर मुख्यमंत्री ह्या येवजणे बद्दल तरणाट्यां बरोबर संवाद साधतलो. गांवकारान has recently notified Goa Chief Minister's Apprenticeship Scheme for a Government Establishment 2023 to increase the employability of a Goan youth having a 15 years residence. Minimum stipend to be payable 5th to 10th standard rupees 8,000, 12th standard rupees 10,000. ITI with NCVT and NCVT holder will be paid 10,000. Vocational technicians will be paid 11,000 and diploma holders will be paid 12,000 and degree in any discipline will be paid 13,000. I appeal all the Goan youth
to register on a NAPS portal. They have to register on a NAPS portal. There are the opportunities available across the government establishment. They have to search the opportunities, apply for the opportunities. Portal is a user friendly. They have to use the URL link www.apprenticeshipindia.gov.in. Selection of a candidates will be done by the government establishment on first come first serve basis, and apprenticeship training will be considered as an experience in any government job. Honorable CM desires to issue 10,000 apprenticeship contract to Goan youth on 15th July 2023, being World Youth Skill Day. आपल्या दर एका प्रश्नांतल्यान सरकाराक जाप विचारपी समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला. नव्यान बांदकाम केल्ल्या पेडणे मालपेच्या महामार्गाचे MVR कन्स्ट्रक्शन कंपनीन उण्या दर्जाचें काम केलां असो आरोप शंकर पोळजीन केला. अजून महामार्गाचें उक्तावण जावंक ना आनी पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडटात म्हूण पोळजीन तिडक उक्तायला. महामार्गाचें काम उण्या दर्जाचें केल्ल्या खातीर MVR कन्स्ट्रक्शन कंपनीक काळे यादीन घालचे अशी मागणी शंकर पोळजीन केल्या. हांव आयज पेडण्या मालप्या हायवेचेर आसा आनी हो न्यू बायपास रोड, हो जो न्यू आतां MVR कन्स्ट्रक्शन जो रोड करतात, ती आमची झाडां मारली, हो डोंगर कट केलो, सत्यानाश केलो सगळ्याचो, आनी हो आतां न्यू बायपास रोड जो करतात हेची परिस्थिती म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता. हे जस्ट आतां कोसळ्ळा आनी सगळे रस्त्याचेर येयला. आतां ह्या रस्त्याचें अजून ओपनिंग जावंक ना, रस्ते गाडये वचपाक स्टार्ट जावंक ना. आतां जर सपोज गाडये जर वयताले हेवटेनच्यान आनी हे कोसळ्ळले सपोज, जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? आयज जे हे MVRची जी क्वॉलिटी आहा कामाची, एक नंबर थर्ड क्लास क्वॉलिटी सारकी वयता थंयसर वयता ते रस्तो नेमला, कॉन्क्रिटिंगाची क्वॉलिटी बरी ना कितें. आनी आयज हो डोंगर जो ज्या पद्दतीन कट केला कितें टोटल नॉनसन्स. आमी एका सिव्हिल इंजिनियरींग म्हणपाक शकना आनी खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर असले फालतू काम करचो ना, कित्याक डोंगर सुद्दां कट करपाक एक सिस्टम आसता. आमी जशें मायनिंगान पीट मारता न्हू ते टायप हे सगळे सिस्टमान जावपाक जाय आसलें. पूण डायरेक्ट मशिनां हाडले, खरवडले आनी लांबच्या लांब हे आतां तेंच्यांनी पोखरून सकयल कॉन्क्रिटिंगाचें काम जालें हेंचें. आनी हे तेचें एग्जाम्पल पळोवपाक शकता. कितें हे जस्ट कोसळ्ळा, आतां फुडेंय कोसळ्ळा, थंयसर फाटल्यानूय कोसळ्ळा. इतचे कमीच कमी 8 ते 10 जाग्यांचेर कोसळ्ळा सगळें. कितें आतां म्हाका सांग, सरकाराचो लक्ष आसा हेचेर? आमचे जी PWD डिपार्टमेंट म्हणनाका, GSIDC म्हणनाका, हे जे तुमी कामां दितात न्हू, तुमचो लक्ष आसा हेचेर? तुमचे इंजिनियर लक्ष दवरता हेचेर? आतां फाल्यां सकाळी कितें बरें वायट जर जालें सपोज, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? आतां हे रस्ते तुमी डोंगर पोखरून बांदल्यात, कितें तुमी सारके बांदूंक ना, रिटेनिंग वॉल घालता, आमकां जाल्यार दिसना ती रिटेनिंग वॉल सुद्दां उरतली कशी. कित्याक आतां वयल्यान जर खंयचो एक फातर येवन कोसळून जर सकयल पडलो आनी कोण 2 व्हिलर वाल्याचेर पडलो, 4 व्हिलर वाल्याचेर पडलो, व्हडल्या गाडयेचेर पडलो, व्हडलो डिझास्टर जालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची रे? आनी आयज गोंयान MVRन जें काम केलां न्हू, सगळे कडेन पाड घालून सोडलेली आहा सारकी. इंजिनियर यूज केल्यात की हजाम यूज केल्यात तें आमकां खबर ना, पूण काम फालतू एकदम सारकें. म्हाज्या हिसपान जाल्यार MVR कंपनी ब्लॅकलिस्ट जावपाक जाय. कित्याक हेंचें काम जें आहा न्हू, कितें हें काम एक नंबर रस्त्यात काम म्हणूंक शकता आमी. कामोले हांगसर येवपी मेगा प्रकल्पाची परवानगी रद्द करपाची मागणी करीत थळाव्यांनी पंचायतीक घेराव घातलो. मेगा प्रकल्पा खातीर रस्ते रूंद करपाचे थारायले जाल्यार लोकांचे जागे वचपाची भिरांत लोकांनी उक्तायला. मेगा प्रकल्पाक काडिल्ली नोटीस सरकारान फाटीं घेवपाची मागणी करीत कामोलेसर थळाव्यांनी निशेध केला. सगळे जाण ऐका, हो तुमच्या कामुल्लेचो प्लॅन. आता सरपंचान कितें सांगला की हो सर्वे नंबर हो सर्वे नंबर तो म्हणटा सेटलमेंटान आसा म्हणून आमी परमिशन दिले. ओके, आता तुमकां आनी एक सांगता, तुमच्या ह्या प्लॅनान, कामुल्लेच्या प्लॅनान हो जो फुडलो रोड आख्खो आहा पळय हॉस्टेलान वयता, हो रोड 25 मिटर दाखयला. फाल्यां सरपंच म्हणटलो घरा मोडा, प्लॅनाचेर 25 मिटर रोड दाखयला म्हणटलो. एज पर प्लॅन जर तो काम करतो जाल्यार सगळ्यांची घरां मोडटली. आनी हे लक्षात दवरा, BJP सरकारान गेल्या विधानसभेन कायदो काडला, जर रोड वायडनिंग करपाक जाय आनी जर कोणाचें घर वयता जाल्यार ताका फक्त नोटीस वयतली, परमिशन विचारचें ना.
आख्या कामुलेकारांक सांगता तुमकां फक्त नोटीस वयतली, तुमचे घर काढा, 15 दिसाचो टायम येता म्हणून दिता म्हणून, आणि तुमकां कोणाचेच परमिशन लागचे ना. हो कायदो ह्या बीजेपी सरकारान काढला. कित्याक हे डोंगर सगळे विकलेले आसा, व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हांगा येवपाचे आनी तांकां व्हडले व्हडले गाडयो हांगाल्यान व्हरपाचे आहा म्हणून. आमचे कोणाचेच चिंतचे ना. न्यू वोट बँक थंय क्रिएट जातली, तुमी मागीर मरा ना कितें जाय ते करा. सरकाराक पडलेले ना आनी ह्या पंचायतीक पडलेले ना. आनी हो तेंचो प्लॅन आसा. कित्याक हे सगळे आतां हे पळय हांगा इंडस्ट्री दाखयला देव जिटिया कडेन हांगा तेंच्यांनी लो कॉस्ट हावजींग घाटयांक लागून 20 पॉयंट प्रोग्राम घाटयांक लागून दाखयल्लो. ह्या पंचायतीन हांगा अप्रूव जाला हो प्लॅन, आनी हे सगळे हांगा हो सरकार जर हाडपाक लागलो आख्खो डोंगर काबार जातलो. सगळे उदक व्हांवून तुमची घरां लाटून काबार जातली वयतली. आनी हे हांगा कोण ते सांगनात वयल्यान परमिशन. लास्ट पंचायती कडेन परमिशन कित्याक येता? पंचायती कडेन येता कित्याक पंचायतीक सगळें खबर आसता गांवांत उदक आसा काय ना, लायट आसा काय ना, रस्तो आहा काय ना, बाबा तो प्रोजेक्ट येयल्यार कितें जातलें, उदक व्हांवून खंय येतलें, सिवेज व्हांवून खंय येतलें, एनवायरमेंटाचेर डॅमेज जातली काय ना, शेतां पाड पडटली काय ना, घरां मोडटली काय ना, रस्तो हे सगळें पंचायतीन पळोवपाक जाय. हे जे सांगतात पळय हे लोकांक कळटा पिशान. आनी ह्या सरपंचान ती फालतू नोटीस काडून फेक नोटीस काडून देवा कडेन जिटिया कडेन तेणी फटींगपणां केल्ली आहा न्ही. देवा कडेन फटींगपणां केल्ली आहा. तो आतां हांगा लोकांक पिशान काडटा. आमकां कायदे शिकोवपाचे नाय न्ही. आनी सरपंचान भायर येवन हांगा आन्सर करपाक जाय की आमी जो मेरेन सरपंच हांगा आमकां रिप्लाय दिना इन्स्पेक्शन केन्ना काडटा आमी हांगाच्यान हालचे ना. सिंपल. आमकां इन्स्पेक्शन जाय म्हणजे जाय. माशेलचो फामाद चिकल कालो अंदू ह्याय वर्सा व्हडा उमेदीन मनयलो. जाणटी नेणटी आनी भुरग्यांनी ह्याय वर्सा चिकलान बुडोवन पारंपारीकताय जपून दवरली. ह्या वर्सा राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या सणान भाग घेवन घोस्त काडलो. सगळ्यांक खबर आसतलो चिकल कालो म्हटल्यार कितें आनी चिकल काल्याक कितलो म्हत्व आसा हें आमी जाणून घेतलीच. ताचे पयलीं गोंय हें आमचें सैमान नटलेलें आसा आनी गोंय सैमान नटल्या कारणान हांगासर गोंयची ब्युटी गोंयची सुंदरकाय जी आसा ती आमच्या सैमा खातीरूच गोंय हें आमचें सुंदर अशें आसा. पूण खंय तरी सैम हो नश्ट जावपाक लागला आनी हांगासर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात, डोंगर पोखरले वयता. पूण खंय तरी अशे वाठार आसात थंयसर आजुनूय सैम आनी परंपरा ह्यो जपल्यो गेल्यो वयता. आनी तसोच म्हटलें मार्शेल हो गांव हो चिकल कालो जाता. चिकल काल्याचें म्हत्व कितें, कित्या खातीर मनयलो वयता हें आमी आतां जाणून घेवया. आषाढ म्हयन्याच्या दुवादशीक मार्शेलांतल्या देवकी कृष्णा देवळान चिकल कालो मनयलो वयता. घोग्यांनी पडपी पावसात देवळाच्या प्रांगणात मातयेचें रुपांतर चिखलात जातकच खऱ्या रुपान हो सण सुरू जाता. आंगाक तेल काडून देवळात देवकार्य केल्या उपरांत कृष्णाचो नाम जप करून भावीक देवळाक फेरो मारता आनी चिखलान घालून घेतात. चिखलात पारंपारीक नाच आनी खेळ करतात, चिखलात लोळटात आनी एकमेकाच्या आंगाचेर तो मळटात. चिखलात खेळून जाल्या उपरांत लग्नाचो खेळ चालू जाता. तातूंत दादले बायल जावन पारंपारीक भेस धारण करतात. ही परंपरा 4.5 वर्सां पयलींच्यान चालू आसा. परंपरान कितें पडलें हें आसा लोकांक क्रिया जे आसा खेळ ते सगळे ते हें लागून ते सकाळीं 24 तासाचें भजन आसता हें दिवली दवरता. काल 12 गेले आज 12 हें नको करून मागीर खेळ सुरू जाता. आनी सगळें पयलीं परंपरा कितले खेळ आसले ते खेळून येता आनी 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 ताका हें ना गोपाळ कृष्ण आसता न्ही कृष्णाचे क्रिया हे खेळ ते आमचे आमचे कितले खेळ आसा तितले चालू हे खेळ आयकून बाकी हें करता. मागीर सगळे आनी शेवट मागीर दिवली
12 हें करता काल आदलेली 12 पेटयता दिवली दुसरे 12 24 वर्सां सोंपतालो तो 24 वर्सांनी काय आज हें करता मागीर खेळ सुरू जाता हें सगळें आनी मागीर आज कितली वर्सां जाली हांगासर आमी जावकूच ना आजो पडलो सामकें म्हणजे चडांत चड कितली 400 वर्सां बीन जाली? हय ताचें देव जेन्ना हांगा येयला तेन्ना सुरू हय देवाचो 200-300 वर्सां जाली ती हांगा सुरू आसा पूण आतां थंय आज निमाणी फायनल काल्याचें अशें वैशिश्ट्य अशें कितें? तशें चिकलान ना तो मेन जाले ल्हान व्हडले जाल्ल्या भुरग्याक सुद्दां 6 म्हयन्याचे धाडून मातशें हें करून कपडा लावन व्हरप ताका मातयेनूच कित्याक हे म्हणजे मातयेचो खेळ कित्याक? हां मातयेचोच खेळ कित्याक? 5 वर्सांनी कितें खेळटा सगळ्या जनरल तो ल्हान हो ताका कोण हें कृष्णा ल्हानपणांत जसो चिखलात खेळटालो त्याच खेळाक मार्शेलच्या लोकांनी सणाचें रूप दिला. कृष्णा भशेन भुरगे जावप आनी उमेद वाटप ह्या सणाचो उद्देश. 6 म्हयन्याची भुरगीं ते 60 वर्सां पिराये मेरेन जाणटे ह्या काल्यात उमेदीन वांटो घेतात. हो सण उमेद म्हण न्हय जाल्यार लोकांक सैमा वांगडा जोडून दिता अशें ह्या गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा. जाल्यार आमी पळयलो आतां चिखल कालो हांगासर माशाल ह्या वाठारांत कसो मनयलो वयता. फक्त व्हडलेच लोक न्हय तर ल्हानांतले ल्हान 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक सुद्दां हाडून हांगासर चिखलान लोळयले वयता. कारण म्हणजे अशें मानलें वयता की हो चिखल म्हटल्यार एक वखद कशें आमच्या शरिरा खातीर. कारण म्हणजे पयलीं लोकांचें अशें म्हणणें आसा की पयलीं हांगासर खुद्द कृष्णा येवन हांगासर आपल्या म्हणजे फ्रेंडा वांगडा आपल्या दोस्ता वांगडा येवन हांगासर खेळटालो. जाल्यार आमी पळयलो माशाल ह्या वाठारांतलो हो चिखल कालो. जाल्यार सगळ्यांनी मुजरत वर्सान वर्स हो चिखल काल्याक येवचो आनी ह्या चिखल काल्याचे दृश्य आसा ते पळोवचे. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर. शिरगांवच्या सरकारी शाळेच्या भुरग्यांनी शुक्रारा दिवचल पालिकेच्या लाखेरे हांगा आशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली. प्रकल्पांत ओलो आनी सुको कोयर वेगळो कसो करतात, कोयराची प्रक्रिया कशी करतात ते विशीं विद्यार्थ्यांनी म्हायती जाणून घेतली. विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षक आनी पालक आशिल्ले अभ्यासाचो भाग म्हणून शाळेन हो उपक्रम केलो. दिवचलचे नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार हाणें विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन स्वच्छताय राखपाक दर एकल्यान हातभार लावचो असो उलो मारलो. प्रकल्पांतल्या कामकाजाची पळोवणी केल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी अणभव सांगले. आम्ही पहिले की बायला आपल्या हातीन कसो ओलो सुको मिक्स करून काडटा ते आमकां पळोवन ती बायलां कशी रावता तांकां ते आमकां तेंची काकूट कशी दिसली आनी आमचो कसो शिरगांवचो कचरो सगळो हांगा येता ते कचऱ्या फ्लॅग ब्लीग आमचो देशाचो फ्लॅग ते कचरो भितर घातलो ते आमकां शेळकर दिसले. लोकांक ते कळना आमच्या फ्लॅगाची कितली किंमत येती ते लोकांक कळना ते आमकां कळटा आनी ते आमी ते फ्लॅग बी उडयता पळय हें करता पळय ते बंद करपाचें आनी प्लास्टीक सगळो कचरो ओलो सुको वेगळो करपाचें आनी सगळें प्लास्टीक बंद करपाचें. आमच्या शाळेन खूब एक्टिविटीज करता आनी आयज आमकां टिचरीन कचरा प्लांटाचेर हाडला आनी आमी भितून वचून आमकां कितको त्रास जालो कितको वास येयलो आमकां. आतां तुमकां विनंती करता की तुमी जो कचरो करतात तेका तो तुमी सायडीक ओलो आनी सुको सायडीक काडून दवरा. जे एक सिंगल यूज प्लास्टीक जें आसा तेजेर बंदी घातलेली आसा तेन्ना ती बंदी पेपराचेर येता. लोक म्हणटा की ही पेपराचेर आसा आनी सत्य ना. पूण सत्य जर करपाक जाय जाल्यार हें सगळें भुरग्यांच्या तेंच्या पालकांच्या हातीन आसा. म्हणून हांव विनंती करता की तुमी फक्त पेपर वाचता आनी बाकीच्यो गजाली सगळ्यो करता. हेका एक्सिडेंट जालो आनी कितें केलें पूण कचऱ्या बद्दल हांवें पळयलें जाल्यार खुबशे संस्था उलयना. बाकीचे पंढरपुरा वारीक वयता तुमी देवा बद्दल खूब करता पूण तुमी ते देवाची फुलां व्हरता प्लास्टिकान व्हरता म्हणजेच तुमी देवाक घुसपटयता.
हांवें पळयलें की खूब जाण देवाची फुलां म्हणटा आनी ती व्हाळान सोडपाक करता. पूण तुमी जर ती फुलां तुमच्या जर ती कितें हार बीर आसा ते तुमच्या झाडांक घालूंक शकता. नाजाल्यार आमकां नगरपालिकेन हाडून दियात, उदकान घालूं नाका. हांव परत परत लोकांक विनंती करता की तुमी हे न्हंयो दर्यो भरतले आनी तुमी कितें करता ती प्लास्टीकच्या पिशवेक 8 गांठी मारता आनी हें करता आनी एका सायडीक वचून तो ब्लॉक जाता. म्हणून ह्यो थोड्योश्यो गोश्टी बंद करा. शुक्रारा गोयचे नामनेचे ज्येष्ठ आदवोगाद मनोहर शेणवी उसगांवकर संवसाराक अंतरले. ते भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तशेंच गोयचे ॲडव्होकेट जनरल आशिल्ले. तांणी पोर्तुगीज कायद्यांचो खोलायेन अभ्यास केल्लो. ह्या संबंदीत तांचे द मार्वल हे नांवाचें पुस्तकूय उजवाडाक आयिल्लें. गोंय सरकारान कसिनोक लागून जावपी आत्महत्या थांबोवच्यो अशी मागणी काँग्रेसीचो फुडारी जनार्दन भंडारीन केल्या. फाटले दिसांनी पुण्याच्या एका पर्यटकान कसिनोक लागून आपलो जीव वगडायिल्लो. ह्या घडणुकेंत आशिल्ल्या कल्प्रिटांचेर कारवाय करची ह्याच संदर्भात जनार्दन भंडारी सयत काँग्रेस वांगडी DGPक मेळपाक गेल्ले. जो मेरेन हो कसिनोचो प्रश्न सुटावो जावचो ना तो मेरेन ह्या कसिनोच्या नादान लोक आपले जीव वगडावन वतले अशें तांचें म्हणणें. अजूनही एक्शन येना. आतां आमी DGP कडे डिमांड केल्लो आसा तेजेर थर्ली इन्वेस्टिगेट जावन जो कल्पीट आसा ताका पनिशमेंट जावपा खातीर. 1 म्हयन्या पयलीं आनी एकटो असोच कॅजिनो खेळपाक गेलो आनी तो सगळो करप जालो आपलो स्वताक. ताका जिखलेले पयशे बी ताणें परत दिले ना, परत खेळपाक लागलो तो आनी सोंपलो आनी ताणें मळ्यार पणजे वटेन घेवन सुसायड केली. म्हणजे आज ह्या कॅजिनो लागून आमची नांव इमेज पाड जायत आसा. हेका कित्याक प्रोटेक्ट करपाक ना. म्हाका दिसता कॅजिनोचे पळय लिगल कितें आसता चलता म्हणून आमकां म्हणजे दिसता लिगल चलता तें ओके आसा, पूण ते इलिगल जाता नॉन पेमेंट जाता तेजेर हांवें घालपा जालो एक खात्यान. गोवा गॅमलींग एकट्या जे गेमी ना त्यो आमी एलाव करपा जायना. परत आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा हें सगळें जावपा जायना म्हणून. आनी आमी आमचो एक स्टँड आसा जो पर्यंत ह्यो अशें कितें वायट घडटा तेजेर आमी तेजे विरुद्ध आवाज करीत रावतले. सरकारान पेक्षा आत्महत्या थांबोवची इतलेंच. जे घरांतले कोण आमी खेळपा येता तांकां मोर्त म्हळ्यार खेळपा दिवची, सुसायड करपा दिवची. की ह्या सरकारान हाज्या पयलीं जे पळय गेमींग कमिशनर अपॉयंट करतले म्हणून सांगलेलें तें आज पर्यंत जावंक ना. जेन्ना आमी खबर काडली की गेमींग कमिशनर अपॉयंट कित्याक जावना तेन्ना अशें कळ्ळें की तांणी कमर्शियल टॅक्स जो कमिशनर जो आसा ताकाच गेमींग कमिशनर म्हणून नेमपाचें थारायलां. त्या नंतर ताका नेमलोय बी. पूण त्या संदर्भान जे पळय कायदे जाय रूल जाय ते तांच्यांनी ड्राफ्ट करून वचून म्हणजे बेजीक ड्राफ्ट तांचो जो कच्चो ड्राफ्ट जेन्ना आमकां सांपडलो तातूंत अशें दिसून येता की गव्हर्मेंट बाय अपॉयंटींग अ कमिशनर इज ओन्ली इंट्रस्टेड इन द रेवेन्यू एंड इज फील फ्रेश. आमी प्रामुख्यान 2 मुद्दे त्या वेळार मांडिल्ले. एक म्हणजे ह्या संदर्भान जो आमचो गोंयकार भाव आसा तो ह्या जाळ्यान हांच्या सांपडचो न्ही म्हणून ह्या गोंयकाराच्या एंट्रीचेर बंधन येवचें ही आमची इतल्या वर्सांची मागणी आसा. आतां हें केन्ना घडटलें जेन्ना कमिशनर अपॉयंट जातलो. पूण हें कितें तरी डेलिबरेटली हें कितें तरी चल्लां आनी हो कमिशनर आनी तेजे फावा ते रूल तांच्यांनी अजून पर्यंत करूं ना. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.